The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gari sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವಿವರ್ಸಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರು. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ग्रामदेव वीर व्यंकटेशाक साष्टांग नमस्कार कोरनु. तशीची आमका अत्यंत प्रीती केलेलं तसला गुरुवर्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामांगले वृंदावनांक साष्टांग नमस्कार कोरनु. काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामांगेले चरणकमलाक वंदन कोरनु. आईचे कार्यक्रम प्रारंभ करतस. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया. हाम रजत भंडारकर. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडियाच्या ऑडिशन राऊंड तुम्ही पळयलस. आज आम्ही राऊंड 1 प्रारंभ करचे आसाची. पुरंदरदासाला एक भजनेचे एक राऊंड आज आम्ही प्रारंभ करचे आसाची. सुरवेक आयच्या कार्यक्रम प्रारंभ करचे पशी पुढे आमगेल्या जजेसांक तुमका इंट्रोड्यूस करून दिवच्या आमगेले एक कर्तव्य जावन आसा. आयच्या कार्यक्रमाक आमगेल्या महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुत्तूर नरसिंह नायक मामाक मोगान स्वागत करतस. तशीची आमगेलो तो अनेक जज श्री राघवेंद्र मल्य मामस हांकाय मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगेलो टू श्री शंकर शेणे माम हानी आसाची हांकाय आयच्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगेलो टू ऑर्केस्ट्रा टिमान तू आमगेला आर्टिस्ट पुराय आसाची हांकां पुरे जनांकय स्वागत करतस. आमगेलो टू तबलेरी अभिजित शेणे हानी आसाची स्वागत. तशीची राघवेंद्र रंगदोल हानी आसाची हांकाय मोगान स्वागत करतस. तशीची ताळेरी आमगेलो टू रामनाथ किणी हानी आसाची हांकाय मोगान स्वागत करतस. तशीची आमगेलो टू कोळलूरी लोकेश संपिगे हन्यासाची हांका मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगेलो टू कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हन्यासाची हांकाय मोगान स्वागत करतस. आयचे राऊंड प्रारंभ करचे पशी पुढे नायक माम आज पुरंदरदासाल भजन म्हणका म्हूण सांगून एक सांगिल्लेस तुम्ही. ह्या एक राऊंड दवरच्याक एक कारण कसले आनी तुमगेले एक टिप्स आमगेले एक कंटेस्टंट्साक. वॉइस ऑफ GSB हे 4 सीजन चलतस. 4 सीजनाचे सुरवेची सुत्तू आज चलतस. सुरवेची सुत्तू पुरंदरदासाल कसले म्हण म्हळ्यार आमगेले आयचे स्पर्धाळू कोण आसा ती तांकां पुरा पुरंदरदासाल पदा बग्गे कितली गोत्तस म्हळ्ळी एक गोत्तसता. तांणी कसले ताजे बग्गे अध्ययन केला म्हणून पळोवका. इताक म्हण म्हळ्यार एक गायक म्हळ्यार ताणें पुरा रितीरी म्हणू तांत तकून ताणें एक जिखूक म्हळ्ळें एक उद्देशू. आनी प्रथम राऊंड हांतू पुरंदरदासाले आमी केला. इताका म्हण म्हळ्यार पुरंदरदासाल पद म्हण म्हळ्यार एक आध्यात्मिकाचें एक व्हड एक संपत्तू तें प्रथम जावन प्रारंभ करून थंय तकून मागीर विंगड विंगड सुत्तू करचे खातीर हें एक सुत्तू प्रारंभ जातस. मस्त धन्यवाद नायक माम. तशीच राघवेंद्र मल्य माम तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ टिप्स दिवच म्हणजे जाल्यार आमगेले कंटेस्टंट्साक. नमस्कार. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB चार्रीचे पर्व चलता असत. हंतू देशभर नाही सगळे जगतभर आता दिने दिने आमगेले फेम वाढता असं नाव भारी खुशी विषय. एक आमगेले GSB समाजात चेरडूंक म्हणा एक समाजात जानांक एक अवकाश करून दिलेले. आयच्या दिसांतू आज नायक मामान एक फर्स्ट राऊंड जाल्ले निमती पुरंदरदासाल एक दवरला सब्जेक्ट. एक कसन म्हळ्यार आमकां संगीत आमगेले घरकड तकून सूर जाल्लेले भजनाचे तांतूय पुरंदरदासालेच मेन दावन आशिल्लें. आनी एक कसल म्हळ्यार आमगेले जानांक एक आमगेले संस्कृती तेव्हाय एक कोळका पद सांगचे मस्त इजी आसता. येता म्हळ्यार प्रति एक लेवलाचे पद मेळटात आयच्या दिसाक. तांतूय आमगेले जाल्लेले एक
भाशेंत म्हण एक आमगेले नेटिव्ह हंतुय ते पुरंदरदासाले एक भजनेचे निमती सूर दलेले पूड तकून त्या एक चुपचानच आणि ताजी निमती एक सुरवात टिप्स इतलेची की ऑडिशन तकून आत पास जावन आयिल्यांक पुरा जणांकय अभिनंदन. आतां फर्स्ट राऊंड सूर जाताना पुरा जणांकय लायक दावो म्हणून आणि टिप्स कसाल म्हळ्यार चेडू समाची आज काली शिकून येता ती आणि तांकां लायक दावो म्हणून तितलेच टिप्स हांव दिवचे. धन्यवाद. मस्त धन्यवाद हो मालू माम. तशीच शंकर शेणे माम तुम्ही एक 2 उत्तर आमगेल कंटेस्टंट्सा सांगचे म्हण जाल्यार. आध्यात्मिक आणि साहित्य लोकांत पुरंदरदासाने केलेलें एक कामच पळय जन्माक आनी आमकां ताजी एक व्हड आस्ती आमच्या दास साहित्यांत पुरो साहित्य तातूंत इन्क्लूड जावन आसा. तशें आमगे जनाक भजन म्हळ्यार आमगे सानपणा दाखोवन आमची केलें एस्पेशली भजन दाखोवनूच जिवन प्रारंभ जाता फूड दाखोवन तशींचे. सो भजन म्हळ्यार चडचो भितर आमची केल्याची चड. सो हें जिन्सान तूं आमची केलें तसं. सो प्रत्येक घर भजन आशिल्लें. तशींच हें दास साहित्य आमगे चेडवान म्हणल्या प्रकार चेडवांक आनीक उज्वल भविश्य जावो चेडवां चांग जावो आनी मुखार जनरेशनाक एक दास साहित्याचे परंपरा पुरो कंटिन्यू जावं म्हूण सांगून हांव देवाला मागता. मस्त धन्यवाद हो. तशीच आयच्या आमगेला फर्स्ट राऊंड सेंचुरी वॉइस ऑफ JSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया प्रारंभ करचे आसाची. आमगेला आयचे फर्स्ट कंटेस्टंट अश्विन N प्रभू. नमस्ते अश्विन. नमस्कार. खंयचे पद म्हणचे आसा तुमी आज? जी चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती म्हणलें. ओके ऑल द बेस्ट. चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो. चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो. सुंदरतर पिनाक धर हर सुंदरतर पिनाक धर हर गंगाधर गज चमांबरधर गंगाधर गज चमांबरधर. चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो. दरिगे दक्षिण कावेरी दरिगे दक्षिण कावेरी कुंभपुरवासनुनी दरिगे दक्षिण कावेरी कुंभपुरवासनुनी करदळि वीणय गानव ಮಾಡುವ करदळि वीणय गानव ಮಾಡುವ ಉರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ करदळि वीणय गानव ಮಾಡುವ ಉರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ ಕೊರಳೊಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದ ಕೊರಳೊಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಕೊರಳೊಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ
ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ 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 ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ तशीच अश्विन कश दिसला कश जालें म्हणून दिसता परफॉर्मन्स सांग समजता ಗೊತ್ತು ओके सो आमगे जजेस ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾ ಕश ಜಾಲ್ ಮುಂದೆ सांगू राघवेंद्र मल्लमाम कश जाला अश्विन आल परफॉर्मन्स अश्विन हां भारी लायक वॉइस असतो तुका थँक सोर भार लायक असं आणि हेंच वेदिकेर तू फूड सांगला ताज्या काही लायक आशिल्ले म्हाका कळलेले म्हणटाक स्वरा ಒಟ್ಟು उच्चार आणि ಸ್ವಲ್ಪ क्लॅरिटी आयला लायक की म्हूण दिसता स्वराचे स्वरा ಒಟ್ಟು उच्चार त्यामुळे ज्यान सुमार ज्यान रागा ಒಟ್ಟು चिकेचे उच्चारही ऐकता ती कसल्ले आशापुरान तो शब्द म्हणून शब्द प्रधान असल्यार ही लायक म्हणून दिसता जाल्यार भारी लायक सादर केला तुवें अप्रतिम बरे करो you. वरलेले आमगेले महानिर्णायक धन्यवाद मल्लमाम तशीच ही नायक माम अश्विन आल परफॉर्मन्स कश जाला अश्विन कशें दिसता तुका चांगलेला असता ಗೊತ್ತು अर्ध पद कसलें म्हणलें बाकी विसरले हिताक म्हळ्यार स्टांजा दोनी तिनी स्टांजा आशिल्ले पद तातूंतले एक स्टांजाचे अर्ध आनी एक स्टांजाचे अर्ध जाल्ले मू तशें जावचें नज न्ही माय करेक्ट न्हय एक पदाचे एक स्टांजा म्हूण म्हळ्यार एक चरण म्हूण म्हळ्यार त्या चरणात एक संदेश आसता नेक्स्ट अंतरा एक चरण म्हणटात एक इंग्लिशान स्टांजा म्हणटात प्रति एक चरणाक एक संदेश आसता एक विचार आसता त्या एक विचार अर्थ सांगून आनी एक विचार आनी एकातले घेतले कुडले अर्थ सगळे पदाचे विंगड पत्नव चरडा न्हय तशें जावचें नज न्हय न्ही माय एक दोनीचे चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो मागीर कसले शब्द सुंदर सुंदरतर सुंदर मृगधर सुंदर मृगधर पिनाक धनुकर गंगाशिर गजचर्मांबरधर सो हे शब्द स्वल्प पळोवन घेवका तुका स्वल्प म्हणटाक एक्सक्यूजस कसल्याक म्हूण म्हळ्यार तुका तूं अशें केरळ न्हय करेक्ट वे वय कांजंगाड कानेगाड हां तशें जाल्यार भितर एक्सक्यूज आसा एक्सक्यूज केन्नाय आसना हां येता तशें जाल्यार भितर तूं कन्नड म्हणटना कन्नडान तूं समस्व म्हणून गोत आशिल्ले लागी निमून म्युजिकली यू आर फायन नो प्रॉब्लेम तूं आज म्हणलेलें तूं म्युजिकांत कसलेय प्रॉब्लेम ना आनी तूं म्हणलेलें तूं कसलेंय टेंशन करून घेवचें गती ना हें जस्ट तुका टिप्स सांगिल्ली तितलीची चंद कोण म्हणला तुगेलें सिंगिंगात कांय तो ना केलो शब्द इता म्हळ्यार कन्नड गोत आशिल्ले चेडूय
चुकी करतात त्यातनं तुका कन्नड भाशे बग्गे तितले तुका गोत नासतना तूं पक्कनी चुकी केल्यार ताका एक एक्सक्यूज आसा तशी चंद करून नेक्स्ट कन्नड म्हणटना हें पुरा जाग्रत दवर म्हळ्यार तुगेलो वॉयस सुपर्ब आसा भारी लायक आसा थँक्स मॅम. देव बरें कर. मस्त धन्यवाद नाईक माम. तशीच अश्विन थँक्यू. थँक्यू. यूथ ऑफ GSBचे सर्व वीक्षकांकय नमस्कारू. हांव धन्या प्रभू. सेंचुरी द वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया आतां चलता आसा. हंतू विशेष कसं म्हळ्यार आमगेल्या फुडल्या सिजन्सान तो पार्टिसिपेट केलें तेसल पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट राउंडाक डायरेक्ट जावन सिलेक्ट जावन आयिल्ले सांची तेसल पार्टिसिपेंट्सान तो आत्तां आमगे लोटासांची कानेंगाडा तुकून आयिल्ले तेसले अश्विन प्रभू. ओके फुडली सिजना तुकून ह्या सिजनाक तुमगेल कसं तुमकां डिफरन्स फील जाता आसा तुमी इम्प्रूवमेंट तुमगेल तुमकां कशें फील जाता आसा लास्ट सिजन तुमकां कशी हेल्प जाला ह्या सिजनाक तुमकां पार्टिसिपेट करच्याक. फुडलं बटी म्हळ्यार हांव बदल सांगला फुडलं मलयाळात म्हणले हे प्रशांत आवाज कडी चेंज करून कन्नड म्हणचे आसले ट्राय करता बट ಸ್ವಲ್ಪ लोगून चांज जातले लागता. येस अश्विन ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमगेले ह्या पटीचे परफॉर्मन्साक. थँक्यू सो मच. आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट श्वेता नायक. सो श्वेता खंयचे पद म्हणटा तुम्ही आजी? ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭಾವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ. ओके ऑल द बेस्ट. ಧನ್ಯವಾದ. ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ. ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ.
ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಶ್ವೇತಾ ಕಶ್ಯಲ್ ಮುಂದಿಸ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ನೇವ್ಯಾ ಶಣೆ ಮಾಮ್ ಕಶ್ಯಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. श्वेता नमस्कार लायक आयटम तुगेलें भाग लायक करून म्हणलां तुवें तुगेलें त्या वॉयस आस पळय भाग लायक आस बट ताजे प्रॉपरली सदुपयोग आस पळय आनीक करचे आस ते आनी वॉयस मॉड्युलेशन्स आसता ते मेलोडी हाडका आनी कोण म्हणचे आस पळय तें भारी लायक आसता आनीक लायक जाता तशें की म्हणून देख पडटा मस्त भिल्लें न्हू तूं एक चूर हां त्या भिल्ल कुडलें कसं जाता गो स्वाय तोंडा भितर उश येता तें तुका म्हणटाना चड दिता तुका तें वय आरामशेर म्हूण लायक म्हणा तुवें लायक आयटम तुगेलें भायर लायक जालां देव ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टीस केल्यार त्या रागा ಬಗ್ಗೆ कळल्यार आनीक लायक करून म्हणचे जाता म्हूण सोन मुगेलें अशें लायक वॉयस तुगेलें ताजे एक सदुपयोग करून घे म्हूण सांगचें ಧನ್ಯವಾದ ಶಣೆ ಮಾಮ್. ತಶಿಚಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಶ್ವೇತಾಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶ್ಯಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ವಾಂತು ಸುಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ चंदमळा तंबोरी मेटिदव हें एक पद वय पुरंदरदासालें हाका एक नांव आस हें फॉर्म ऑफ पदाक कसं गोतास की ना नव्हे उगा भोग म्हणटात तशें जाल्यार रिदम आवटो कसले म्हणलें म्हळ्यार प्रश्न येता न्ही वय उगा भोगाक रिदम नातिले ॲड लिप म्हळ्यार साकी म्हणटात साकी म्हणल्यार म्हणके म्हणची क्रम उगा भोग तशें जाल्यार हें पदाक कसल्याक तें केल्लें म्हळ्यार एक चंदाये खातीर त्या ताळाक बसता जाल्यार मितीन विद्याभूषण हांणी ते ताळा बसोन म्हणलें एक तूं म्हणलें लायक जाला म्हाका दिसता आनी एक अर्द पट्टी तूं चड केलेलो म्हणून जाल्यार मा आतां तूं म्हणलें भारी चंद जाला पदाची भावना चंद जाला पदा भावने कसलेय तोंदर जायनी साहित्य भावाक कसलेय तोंदर जायनी एक ಸ್ವಲ್ಪ अर्द पट्टीकी चड म्हणलें म्हणून जाल्यार तुका सकलची नोट तंबुरी म्हूण येता पळय तेन्ना आनी काही क्लॅरिटी मेळटा अशी जीन सांग अशी हां लो फ्रिक्वेन्सी आसा पळय तेन्ना तुका आनी काही क्लियर आयक येता आशिल्लें म्हण आयकतल्यांक पुरो शब्द आयक येवका न्हय इता म्हळ्यार तुगेलें वैरी वत्ता वैरी वायसा लायक गत्त आशिल्लें आनी सम वचून पंच जाता आशिल्लें तेन्ना सकल सडन येतना ड्रॉप जाता इता म्हळ्यार तुका ते पट्टी उणी जाता पिच्च उणी जाता तुका ताजे खातीर ते मस्त जन आस ते व्हड एक प्रॉब्लेम म्हूण न्हय ते प्रॉब्लेम न्हय ते प्रॉब्लेम आमी कशी ओवरकम येता ते मुख्य ते आमी सम करून घेवयात एक आनी तंबुरी मेटिदव भवाब्दी दाटिदव हाजे अर्थ गोतस की अमा तुका कसलें म्हणून तुका कसो अर्थ तुका कसो अर्थ जाल्यार सांग कांय व्हड ना कितले अर्थ जाल्यार सांग मागीर हांव सांगता तूं सांग नाका तुमी सांगाची म्हळ्यार जाय हांव सांगता पळय तंबुरी धरची कोण आहे एक तंबुरी धरची वयवे तंबुरी मेटिदव तंबुरी हाता धरले वयवे ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳ ಪಾಣ ಮಾರ್ತಾ ತೋ ವೈವೆ ಮಗಿರಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ವೈವೆ ಮಗಿರಿ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ವೈವೆ हे पूरा आता इटली सांगिलस पळयाव हे एक वेळा एक व्यक्ती करता कोण तो इटले ॲक्शन्स एकलो करता कोण होतस की देवाल भक्त करता वय दास कसं करतात हे हाताची पळी ताळव तट्टीदव तंबू पळय एक हाता तू हां एक हाता तंबुरी जाव एक तारी हांगा तंबुरी ह्या करता आसा हांगा ताळ पांया गेज्जी बांदून नांत आसता तोंडान नामस्मरण येता आसता तूं पुरंदरदास सारकी कनकदास सारकी सकडाले फावट पळय तशी आस पळय वय म्हणटना तशी जेलन मितीन हें आनी एक व्हड अर्थ कसो म्हण म्हळ्यार तंबुरी म्हणल्यार देहा भितरी चारी एक तंती कसले धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हळ्यार चारी तंती हें कोण ते फॉलो करून वता पळय धर्मारी अर्थारी काम जावन मोक्षा पावचे खातीर कोण प्रयत्न करता पळय तो कसो करता म्हण म्हळ्यार अशी हरिदास जावन
तंबुरी हे करताना तो भवाब्दीक भवसागर तका जिकू जाता पार करू जाता मागीर ताळव तಟ್ಟಿದವ सुररोಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳ मर्तची भजन म्हणताना तो परमात्मा कडेन वच्ची प्रयत्न जाता आसता मागीर गेज्जेय कट्टिदव खळरेदे मेट्टिदव खळरू कोण म्हणा आमगेले भितर आशिल्लो तसलो पुरा नक्क जल्ल नेगेटिविटीज आस पळय ते पुरा आमगेले देहाक आमगेले जीवन वायट करचे तसलो कसलो शब्द आस पळय एक विचार आस पळय त्या पुरा धांवडायत ते आमी नांची म्हण कसले ऑल नेगेटिविटीज भायर वता म्हणून भजन म्हणटाना आमी देवाल सुतो दिव्या सुतनांची कसले आमगेले भितर आशिल्ले नेगेटिविटीज भायर वचे खातीर न्हय न्हय वय हां म्हणटना त्या जाता आनी गायन पाडिदव हरिमूर्ती नोडिदव गायन पाडिदव हरिमूर्ती नोडिदव म्हणा कशी आतां देवाक आमी पळोवन भजन म्हणटात ताका आमकां देव दिसता देवाला मूर्ती दिसता याद्राक वय वय मागीर वापस कसलो एका पुरंदर विठ्ठलन नोडिदव वैकुंठ कोडिदव म्हणलें गायन पाडिदव हरिमूर्ती नोडिदव जर वापस कसलें सांगलें म्हळ्यार एक प्रश्न येत न्हय त्यातनं ब्युटिफूल कसं म्हळ्यार पुरंदर विठ्ठलन नोडिदव गायन पाडिदव हरिमूर्ती नोडिदव म्हळ्यार देवाले एद्रार आपूण भजन म्हणटना आमकां दिसची देवाले एद्रा देवाला मूर्ती न्हय तेची पुरंदर विठ्ठलन नोडिदव कशी ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದು ಹೊರಗಣ್ಣು न्हय भित्त वयले दोळे आमी ओपन करून आमी पळयले म्हूण जाल्यार देवाक भित्त वयले दोळो ते अन्य पद आतां सांगता ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡು ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡು ಆಧಾರ ಮೊದಲಾದ 6 ಚಕ್ರ ಶೋಧಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಷಣ 3 म्हणून म्हळ्यार हें ध्यान स्थिती करून भित्त वयले दोळ्यान देवा कोण पळोवचें साध्य आसा पळय तो वैकुंठ वता म्हळ्यार अर्थ चरडा ह्या पदाक ओके नेक्स्ट तूं म्हणटना हांव सांगिल्लें हें मन आधोर म्हण रिजल्ट पळय बेस्ट येता हां पळय तुका कॉन्फिडन्स आयलो वय वय आज तूं म्हणलेलें मात्र लायक जाला तांतू कसलेय नो डावट तुका हांव हें जस्ट तुगेलें नेक्स्ट तुगेलें इम्प्रुवमेंटा खातीर मात्र सांगिल्लें मा ओके मस्त धन्यवाद मॅम देव बरें कर जय धन्यवाद हो नायक माम तशीच ही श्वेता मस्त धन्यवाद धन्यवाद आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट रक्षा शानभाग रक्षा खंयचें पद म्हणटस हांव निन्न नोडी धन्यनादेनो पद म्हणटस कशी फील जातस नर्वस जातस की ना अशी खुशी आस ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः हे श्रीनिवासा हे वेङ्कटेशा ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ
ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು रक्षा कशी जाला परफॉर्मन्स म्हणून दिसता बरे झाले ओके आम्ही जजेस आला निಮ್ಗೆ कशी जाला म्हणून सांगू न्हू मल्लू माम रक्षा परफॉर्मन्स कशी आला ರಕ್ಷಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು अरे वा इतली छान आहेस तू. भारी चंद भारी लायक कोण सांगला तो आहे मस्त जाणं म्हळ्यार इमिटेशन करच्या पुरती तागेल वॉयसा गेला तुगेले जाल्लेले एक वॉयसान तू प्रेझेंट केला आणि प्रत्येकाक तांगेले एक लिमिटेशन्स आसता ती तुगेला तू आशा पुरो इतलेच की त्या खंय वीक पॉयंट आसा ते तू सम करून घेवका. एक कसं म्हळ्यार तुका कळता आनी एक कसं म्हळ्यार प्रति एक स्ट्रांजान तू पिकअप घेताना चिके स्ट्रॉंगली येवं का म्हणून म्हाका दिसता कॉन्फिडेंटली येवं का आशिल्लें बट लायक कोण सांगला तुवें भारी खुशी हां आणि संगीता ते रक्ष तू करतकी की संगीत तुक रक्ष धरतकी त्या तू डिसायड कर का हां तू बरें करू खुशी जालें. धन्यवाद धन्यवाद मल्ली माम तशीच ही नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी जाला रक्षा कशी दिसता मा तुका तू म्हणलेलें मध्य बिग बिगेन वयर तगोय कोण सांगिल्लें तुका कशें जालें तशें दिसता समज नथींग रॉंग म्हणजे तर तशी लेखोकनच इथे लायक जाला म्हणल्यार लायक जाला एक कसं म्हणणारी तू पुरा पद सगळे पद साहित्य स्पष्ट जावन सिंग केला स्पष्ट साहित्य कसलेय प्रॉब्लेम ना एक कसं म्हणल्यार आशाबद्ध नादेनो म्हणता पळय तू तातूंत आशाबद्ध म्हणून कट करता नव्हे सांग मागीर त्या लायन आशाबद्ध नादेनो स्वामी आत्ता करेक्ट म्हणले तू तावळे म्हणताना आशाबद्ध नादेनो स्वामी म्हणले तू तशी कट केल्यार चूक जायना मा त्यातनं कसं कर का म्हळ्यार आशाबद्ध आदेनो स्वामी म्हण कळली वे कट करता सपोज मध्ये तू श्वास घेवचे खातीर आमी कट करता श्वास घेवचे खातीर इथं म्हळ्यार एका कडेन आमकां ब्रीद पावना वय वे
श्वास घेवचे त्यातनं कसं करता म्हणल्यार शब्द कट केला री ताजे अर्थ हातून रेवचे ना आतां आशाबद्ध नादेनू हे सगळे एक शब्द आशाबद्ध आदेनू हे दोन्ही शब्द जाता अर्थ मात्र सेम जाता एक शब्दाक कसो अर्थ दिता पळय हे दोन्ही शब्दाक एक अर्थ येता कळ्ळी वे तशी दीर्घ शब्द आसा म्हण जाल्यार त्या खंय कट करून कशी करूं येता म्हळ्यार मात्र तूं पळयला जाल्यार अदरवायज नो प्रॉब्लेम आनी एक चरणाचे प्रारंभाचे स्वर आसा पळय ते घट्टी जावन इताक म्हण मारी डवट येवचे ना जे डवट येनातला जाल्यार डवट येनातील म्हणजे कसं करता म्हणतर आपचे कसलेय मुलाज ना तांतू तशी म्हणार कसलेय तोंदर जायना आनी कसं म्हणारी स्टेजार म्हणटाना हांव म्हणटा आयका तुका कसं गोत आसा म्हणाले एक उद्देशारी म्हणून तेन्ना कॉन्फिडन्स वाडता त्या इगो जेवच्या नजे इगो जेवच्या नजे त्या आमगेल कॉन्फिडन्स वाडोवचे खातीर आमगेल भितर आसता आतां हांव म्हणटा आयका म्हण स्टेजार तकून देंवता पळय मेगेल पशी उणी म्हणटले कोणय ना ती म्हाका कसलेय गोत ना म्हणून त्या भावनेर आसता आमी कळ्ळें मा चंद म्हणला मा तूं देव बरें कर कितें धन्यवाद नायक माम थँक्यू आमगे मुखारी आता नेक्स्ट कंटेस्टंट अनघा योगेश कामत आज ಈ ಕಂಚು ಪದ ಮಂತ ಅಸ तुम्ही ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಜೋಡು ಹೆಣ್ಣರಂಜೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜೋಡು ಹೆಣ್ಣರಂಜೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಯಲಾಯಿತೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮನವೇ ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮನವೇ ಹುಚ್ಚನಾದೆನಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಹಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಬಂದು ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲ ಪಾಯಸ ತಪ್ಪದೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿತಲ್ಲ ಪಾಯಸ ತಪ್ಪದೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪದ ಬಿಂದಿಗೆ ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಯೋಗವು ಬಂತಲ್ಲ ಯೋಗವು ಬಂತಲ್ಲ ಬದುಕು ವಿಭಾ
ಯೋಗವು ಬಂತಲ್ಲ ಬದುಕು ವಿಭಾಗವಾಯಿತಲ್ಲ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಗ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಜೋಡು ಹೆಂಡರಂಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜೋಡು ಹೆಂಡರಂಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಬೆತ್ತು ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು कशी ಮುಂದಿಸ್ तुम परफॉर्मन्स ಓಕೆ ಮುಂದಿಸ್ತಾನೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವೈರಿ ओके शणे माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आला लायक सिलेक्शन द्यावं तुगेल भजन थँक यू बार लायक वॉयसस का हे खंयची राग येता गो तुसकी म्हाका राग कसं नॉलेज ना हा. हांव हव्यासी जाऊ तुगेले अटेम्प्ट लायक आसता Thank you. लायक फ्युचर आसा वॉयसीत लायक जाता की तुगेलें मागीर तूं भार लायक मेलोडी एकच की त्या रागाचे मेलोडी आनी साहित्य मेलोडी मर्ज केलें म्हूण जाल्यार तें आनीक लायक जाता केलो काम तुगेलें तूं केलें तुगेलें तें आज म्हणलें पद्याचें शरीर लायक आसा बट एकच तूं केलो काम केलां तूं तें पुरो लायक जालां बट केलो मद मदें तूं सोर पुरा तें राग समज तूं आयकला रे तुका पद्य मनशाक अनुकूल जाता इतलेंच की तें सूर सोर तें एक ಸ್ವಲ್ಪ क्लॅरिटी केलें म्हूण जाल्यार आनीक लायक जाता म्हूण सांग ओके बट लायक परफॉर्मन्स तुगेलें थँक यू लायक अटेम्प्ट देवा धन्यवाद शणे माम तशीच ही नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आला अनघा तुका दोन विशयाक हांव अभिनंदन सांगता मा एक कसं म्हळ्यार तूं हें पद सिलेक्ट केलेल्याक हें पद सिलेक्ट केलेल्याक दोनीच कसं जालें म्हळ्यार आतां शंकरान निमगेलें खंयची रागू म्हूण तूं सिन्सियर जावन सांगलें कसं जालें म्हाका रागा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು हांव हव्यासी म्हूण तें एक्सेप्टन्स पळय तें केन्नाय आमकां जावं जाल्यार विचार राग ಗೊತ್ತು आसून म्हूण कांय ना इनबिल्ट आसता मस्त जनाक चेंज जाता हें पद तूं म्हणल्याक कसल्याक अभिनंदन सांगता म्हळ्यार हें पद एक नावस तें तुका ಗೊತ್ತು आसूं चान्सस ना ताजे खातीर सांगतास असल फॉर्म ऑफ पदाक मुंडिगे म्हणटात मुंडिगे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एका नमन्याचे वगटू म्हणटा पळय ಬೈ ಬೈ ಒಗಟು म्हणटा न्हय ಬೈ ಎದ್ರ ಏಕ ದಿಸ್ತ ಅಡ್ಡ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ म्हणून कसले कोणसु अशीची ಅದು ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಿತ್ತವೈಲರ್ತು ವಿಂಗಡ ಬೈ कसलर्ತು म्हणून ಗೊತ್ತಸ್ की तुका ನಾ ನಾ ನಾನವೆ सांगुवे सांगा सांगा तुका ಗೊತ್ತशी खातीर मात्र तुगेल सिंगिंगा ಬಗ್ಗೆ ताण सांगिलास वेरी फॅन्टॅस्टीक सिंगिंग Thank you. वेरी गुड लिरिक्स कसले प्रॉब्लेम ना एककडे मात्र हेंडरू नाही हेंडीरंजी हेंडीरंजी ओके हेंडरंजी नाही त्या एक समकोन घे सिंगिंग लायक जाला वॉयसाक एक नमनाच्या गत्त म्हणता पळय त्या असं चंद जाला मात तूं म्हणल कांय तोंदर ना हें पदाचेर तूं कसं म्हण मरे एक नमनाचे अंतू आपणान कसलेही कर न्ही जिवनांतू म्हणल एक देवाला एक मागची तसल पद हें कळना न्हय ಬೈ म्हणटा देवाला मागची म्हण माडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ माडू म्हणा कसले ऍक्च्युली घरा माड म्हणून अशी माडू वय अशी माडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ म्हळ्यार कसले म्हणाल प्रश्न येत न्हय बय. माड म्हळ्यार कशी घराक एक माड की तशी सगळे ब्रह्मांडा माड कसले देव देव न्हय देव माड न्हय देव ताजे भितर अशें तसलो माड कसले वैकुंठ सगळे ब्रह्मांडाचे वैर नवास वैकुंठ ಬೈ ಬೈ त्या वैकुंठा वच्चे माडू सिಕ್ಕದಲ್ಲ वैकुंठ मेळतना म्हाका कसल्याक माडिना गूड सिಕ್ಕದಲ್ಲ गूड म्हणा कसले गूड म्हळ्यार आतां वैकुंठ आतां आमगेले देवाक उडातू आमी देवाल पुजेचे आरतीकी दिवकी पुरा एक केलो पुरा सामग्री आसा पळय वातिकी पुरा एक चंद कोरून काट कोरून वैर देवाक उडात वैर दवरता ती वै वै ಬೈ ಬೈ एक ताका गूड म्हणटात त्या गूड कसं म्हण अंगा देहा विचार येतना त्या गूड कसं म्हण मारी भितर आशिल्लो तसलो भक्ती
त्या ಭಕ್ತಿನ ತಿಲ್ಮಿತಿನ ವೈಕುಂಠ ಮೇಳನ ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ भक्ती देवा वैकुंठ आवचितसले वाट्टेचे भक्ती मेळणी म्हणून जोडू हिंडीरू म्हण मारी दोग्ग बायलो म्हणून दोग्ग बायल्यानं भिवून धांवतना दोग्ग बायलो कोण म्हण मारी बुद्धी आणि मन बुद्धी मनाक भजन करी म्हणून सांगना मन भजने बसलारी कसं की भायर वता एकलो क्रिकेट पळोवची इंट्रस्ट आस म्हणले किंवा ताका भजने बसल्यार कितली स्कोर जाल्ले म्हणाल माथ्या वता वय वे आता टी व्ही सिरियल पळोवची बायल मनशांक भजने बसले पडले त्या सिरियल कशी म्हणारी हांव सांगेल कसं म्हण म्हणारी हें मनाचे काम आहे तर त्या मनान त्या काम करतना बुद्धीनं हें टायम नाही ताका म्हणून त्या मना सांगतवे ना हें दोन्ही भिवून धांवतात नव्हे तेन्ना गोडे बिद्दू बयला येतला सगळे जन्मातू अशी करून गोडे म्हण म्हणारी देहाचे प्राय जावन एक किली 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 पुरा सोडून कडे पळोवन गेलो देह हें अर्थ मागीर चरण मस्त अर्थ समा त्या सांगची टायम नाही आहे हें तुगेलें सिंगिंगा पळय मात हें तुका अर्थ जाय जाल्यार मागीर म्हाका निमगे हांव कंप्लीट सांगता ओके डेफिनेटली येता देव बरें करो भारी चंद जाला थँक्यू थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू आता आमगेल मुखार येता अशे नेक्स्ट कंटेस्टंट वैशाली प्रभू वैशाली खंयचें पद म्हणटास जो जो श्रीकृष्ण ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू श्री कृष्ण परमानंदा नंद गोपिय कंदा
पुरंदर विठला जो 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 श्री कृष्ण परमानंदा नंद गोपिया कंदा बाल मुकुंदा जो 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಶಾಲಿ ಕಶ್ ಜಾಲಿ ಮುಂದಿಸ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಲೆ ಹೊಂದಿಸ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾ Yeah. ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶ್ ಜಾಲಿ ಮುಂದಿಸ್ತು तुमका हांव आनी काही सान असं म्हणू दिसता म्हाका इथं म्हळ्यार इतले लायक सिलेक्शन तुगेलें 2 विशय उडगासू एक तरी म्हगेले बालेपणाचे आनी म्हाका कळ्ळें म्हगेले आम्हाला काय कोण की चांग सांगता म्हळ्यार तुमची ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು व्हेरी नायस Thank हांवें तोडले की तिची लायक सिंगर म्हणून सांत कोण आयकून आयलं पद हें लायक सांगला आनी म्हळ्यार स्काय इज द लिमीट म्हणटा ती सुमार सकड लिमिटेशन तुक्क गोतस इता म्हळ्यार तूं बुदंतस कसले म्हणून तुका इगोतस इता म्हळ्यार केलो पटी तूं सायन करत आशिल्ली इतलेच की हांव सान आसतना ह्या पुरा ना आशिल्लें पळय आमी आयकनाशिल्लीं ती येस असो आनी खंय लायक कोन्न सांगता तुवें म्हणून एक इच्छा बरें जावं ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತಶಿಚಿ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶ್ जाला वैशाली हें पद एक नांव आसा कसलें ಲಲ್ಲಬಿ लल्लबी म्हळ्यार ಶಿಶುಗೀತೆ शिशुगीते लल्लबी म्हळ्यार शिशुगीते न्हय लल्लबी म्हळ्यार एक्चुअली ते कन्नड भास न्हय कन्नड भाशेरी लाली म्हणटात हा, लाली. लाली पदಗಳು म्हणटात लल्लबी म्हळ्यार तमिळ तेलुगू जनान सांगचे तसलें हांव इता सांगिल्लें हें पुरा कसलें सांगचें म्हळ्यार आमगेले चेडवाक हाजी ಬಗ್ಗೆ कोळका म्हूण तितलेच तूं म्हणलें लायक जाला ಕೆಲವು शब्द म्हणटना आतां चित्त दोल्लभने महिमा देवचनाचे महिमा चित्त दोल्लभ चित्त दोल्लभने असल पुरा ह्रस्व आशिल्ले कडेन दीर्घ म्हणून सिंगर्सान तेदना शब्दा वयरी पेट्ट पडता ते ಸ್ವಲ್ಪ जागृत करता आनी हें पद आसा पळय देवाक न्हीद काडोवचें वय वय कितली सॉफ्ट जाता तितली सॉफ्ट केला चांग कितली सॉफ्ट करतो तितलेच हस्की म्हणटात वॉयस रेकॉर्डिंग टर्म्स आतू वॉयस हस्की कोण म्हणटात इता म्हळ्यार ओपन वॉयस न्हय असल पदाक कसले चेरडान उठान बसला रे न्हय वे आतां एक आवसू कशी मोगान सांगता तशी मोगान स्लोली सांगली म्हण जाल्यार आनी काही एक टेम्पो उणी करून स्लाईट हस्की सॉफ्ट करून एक 2 लायन म्हणतो मा 2 लायन आनी एक रिदम सांगता व नॉट रेग्युलर दीपचंद धीन धीन धी ता 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 धीन 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 ता 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 तितलेची पळय आतां कशी आयकत पळय डिफरन्स कळ्ळी की तुका हांव त्या डिफरन्स तुकाची कळोवचे खातीर हें वपास सांग म्हणलें आनी तांकां रिदम अशी करा ती म्हणलें ही ताका रेग्युलर दीपचंदीर म्हणली म्हणून जाल्यार भजन जाता भजन न्हय वे हें भजन वय भजन हें तूं लाली परमात्माक पूज जतरी कंप्लीट तेद्दुसचे कार्यक्रम जतरी देवस्थानातू देवाक न्हीद काडोवची यशोदेन कशी न्हीद काडयले म्हूण पुरंदरदास सांगतास
म्हणटान ते भाव येवं का म्हणून जाल्यार केलो विचार रिदम की आमी खंयची एक लयार म्हणटा ती हें पुरा कळटा मा हें पुरा खंयचेंय पद म्हणटाना असल पुरा फॉलो कर म्हणी तुका साध्य सयता म्हळ्यार तुका संगीत अर्थ जाता म्हणून तूं म्हणटना आमकां कळ्ळें तूं त्या रिदमाचें पुरा सायन करतना पुरा ताजे खातीर तुका आमी मॅक्झिमम मेगेल ह्या इतली वर्साचे हांव तुका कशें हेल्प करुयात मुखार येवच्याक तुका मेगेल इतले वपास येवका म्हणून जाल्यार तितली वर्सां एक्सपिरियन्स येवका न्हू जाल्यार मेगेल आशिल्ले एक्सपिरियन्स तुका दिले म्हणून जाल्यार तूं आनी काही फास्ट वचत न्हू म्हण मात्र सांगिल्लें युअर सिंगींग वॉज व्हेरी गुड भार लायक जाला मा थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू धन्यवाद नाईक मॅम थँक्यू तुम्ही इतलो वेळ पळयला राऊंड 1 फर्स्ट एपिसोड आत्ता आमी ह्या एपिसोडाच्या मुक्ताय हंताक आयल्यांची आमगेलोट आशिल्ल्या जजेसांक धन्यवाद सांगच्या समयो आमगेलोट आशिल्ल्या जजेस श्री राघवेंद्र मल्ली मॅम मस्त धन्यवाद तशीच ही महानिर्णायक श्री पुतूर नरसिंह नायक मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच ही श्री शंकर शेणे मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच आमगेलोटू ऑर्केस्ट्रा टिमारी तबलारी अभिजित शेणे हांणी आसाची मस्त धन्यवाद तशीच राघवेंद्र रंगदोल हांणी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद तशीच आमगेलोटू ताळेरी रामनाथ किणी हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच फ्लुटारी आमगेलोटू लोकेश संपिगे हांणी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच कीबोर्डारी आमगेलोट आसता जाल्यार दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आयची ह्या एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हूण हांव लेखता सर असलेची आनीकय मस्त कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखार वयल्या एपिसोडांत येवचे आसाची म्हूण सांगताची आयची ह्या कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता सर देव बरें करो म्हूण सांगताची पळयता रबाची सेंच्युरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया धन्यवाद